नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि अदिती काकोडकरांच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळय मुखेल खबरो। संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येतले गोंयचे एसटी रिझर्वेशन बिल चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं घेतलां आस्पाव। 7 दिसां भितर भाडे भरात ना जाल्यार दुकानां करात खाली। महापालिकेची मार्केटातल्या 400 वेपाऱ्यांक नोटीस। दुकानांच्या विशयावेल्यान दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमदी कोफुसा। अपघातांचे सत्र चालूच। केपेंसवय अपघातात एकलो सोंपलो जाल्यार करासवाड्या म्हापशा कारीचो कंटेनराक धपको। 7 पर्यटक जखमी। खोडले म्हापशा घराक उजो। लायटीची उपकरणां भांगर आणि पयशे उज्यांतले आसून गोबर। सुमार 2 लाखांचे लुकसाण। धारगळे जावपी सन्मान महोत्सवाविशीं आमदार मायकल लोबोन उक्तायला हुस्को। सन्माना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग नाशिल्लेचे मायकल लोबोचे म्हणणे। आणि 9 दिसांच्या नोवेना उपरांत पोरणे गोंयांत गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक जाली सुरवात। गोंयच्या तशेंच गोंया भायल्या भाविकांनी येवन घेतलो गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद। आता खबरो विस्तारान। संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं गोंयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा। केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर जागे आरक्षीत करपाविशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें। लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिली। गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता। लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली। ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रूपांतर जातले। सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा। एकूण 16 विधेयक आसात। ह्या 16 विधेयकांत एक महत्वाचे विधेयक आसा ते म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचे हे विधेयक आसा। खरें म्हटल्यार हे विधेयक जे आसा हे फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचे आसले पूण ते फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना। हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हे विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली। तेच्या उपरांत परत आतांचें जे अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हे एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हे ठरतले। हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्ले आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना। पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातले अशें आश्वासन दिल्लेलें। त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा। हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच। जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हे कळटलें। आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। मार्केटातले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमदी दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा। 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या। 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या। मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदी दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा। फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या। हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या। दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना। ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडकून पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय पूण महापालिकेक तें करपाचें ना। पालिकेक 11 म्हयन्याचे लीव एंड लायसन करपाक जाय पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना। ऐकात दुकानदारांचे म्हणणे।
जे मार्केटान जे व्यापारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केल्ले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आनी ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हें मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेलें. जुने मार्केट आसलें न्ही ते मोडकळी केल्ले. तेच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचे सगळें आसलें आमी भाडें भरताले, सगळें भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदलें तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदून त्या प्रमाणे ताणें हें मार्केट बांदलें. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडें घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 रुपया भाडें भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडें घेतले. भाडें फक्त भाडें करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसा ते आतां सोपेवाले बांका फिक्सार तेंचो सोपो वेंडर भाडें चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा. मागीर ते थोड्या वर्सांनी म्हणले की आमी लिव एन लायसन करता. ते आमकां लिव एन लायसन ना त्या खातीर. आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले. तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत. तुम्ही तांकां भाडें धाडलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. ना आमी धाडपाचें काम केलें. काम केलें. आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर. हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो भाडें धाडलें जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही. आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूच सांगता आमी भाडें बरें. आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसाळान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणजे तुमी सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें. मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करुया. तेंच्यांनी विचार करूंक नासलो बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां. लायसनाक आमी कोण तयार ना. ते लिव एन लायसन हें आमी तेन्नाय सांगलें लीव एन लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते सुद्दां ते वेपाऱ्यांक तुमी खरें म्हणल्यार तुमी कित्याक सांगता ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ वेपारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण वेपारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें. तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे मायबाप. तुमी हें अशें करप न्ही आमच्या अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्यार तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें. आमी बसया आनी उलोवया. आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. करासवाडो म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक कारीन नेटान धक्को दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायते प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवडे खातीर आयिल्ले मात करासवाड्यार पावल्या उपरांत कार चलोवप्याचे गाडये वेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धक्को दिलो. खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकार हांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ले लायटीची उपकरणां भांगर आनी पयशे उज्यांत लासून गोबर जाली. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयाचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जालां. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो. आमकां म्हापसा फायर ब्रिगेडीक आयज 3 तारखेक 11:02 कॉल आयले की घराक उजो भेटला म्हणून म्हापसा घाटेश्वर. सो आमी ताबडतोब गाडी आमी टर्न आउट केली जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार जगाला आसून आनी दारांसून फ्लेम आनी स्मोक भायर येता. आमी सोमते मातशें
चढाव घाल्ल्या कारणान मातशे गाडी बिडी घेवपाक लोकांची पार्किंग त्रास जाता. पूण लगेच आम्ही स्टार्ट केले फायर फायटिंग आणि साधारण एक अर्ध्या वराच्या फायर फायटिंगेन उजो कोण कटो आयलो. म्हाका दिसता सुरू जाला तेंच्या किचनान फ्रीज बी एकदम जावन काबार जाला, फ्रीज ना. त्याच्या नंतर लागींच तेंचे 2 सिलिंडर आसले, एक किचनान सिलिंडर यूज करताले तो शेप चेंज जाला म्हणजे आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता ब्लास्ट जावंक शकता. तो जर ब्लास्ट जाल्लो जाल्यार चड लॉस जातले. त्याच्या नंतर आनी एक सिलिंडर आसलो पूण दुसऱ्या रूमान आसलो, तो आमी पयलीं काडला आनी मागीर तेच्या नंतर दुसरो काडलो आनी कोणाची जिवीत हानी काय जावंक ना. सो कॉज ऑफ फायर कित्या खातीर हो उजो पेटलो इतलो? ते आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना ते कित्याक उजो कित्याक पेटला वा कितें ते सांगता की जो घर मालक आहा तो म्हणटालो की आपूण पळयलो तेन्ना पळयलो शिवा म्हणून एक सॉरी तेंचे चेडो तेंचे शिवा तेजो चेडो म्हणटालो की पयलीं फ्रिजाक उजो पेटलो आनी तेणी ट्राय केली पालोवपाक जाल्यार तो पालवाना जालो. पूण तेणी आमकां ताबडतोब आमकां लॉस कितें? लॉस अरावंड कितलो? लॉस अजून काय कळना पूण तरी पूण एक सुरवात तरी 2 लाख तरी दिसता चड जावंक शकता. धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवा विशीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला. धारगळे सनबर्ना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग ना, तशेंच कॉफी शॉप रेस्टॉरंटाचोय उणाव आसा. ताका लागून जायत्यो समस्या निर्माण जायता. सनबर्नाक येवपी लोक 7 वरां फक्त संगीत आयकनात जाल्यार दर्यादेग तशेंच रेस्टॉरंटांनी वतात. देखून लोकांक सनबर्न सारकिल्ले महोत्सव दर्यादेग वाठारांत जाल्ले जाय अशेंय लोबोनचें म्हणणें. गोंयांत सनबर्न खंय जावं कोस्टल बेल्टाक जे गिरायक जावपाचें आहा तेच जातलें. कित्याक अर्दो लोक सनबर्नाचो थिंगा आसतलो कोस्टल बेल्टान. पीपल वॉन्ट टू हॅव फेस्टिवल्स लायक सनबर्न ऑन द बीच, very close to the beach, so they enjoy the beach also and they come for sunburn also. You cannot hear music for 3, 4, 5, 6, 7 hours, so you like to go on the beach, sit in the shack, sit in the restaurant. So mahol jo asta pay to aspak जाय, थिंगा mahol ना. Dargale is a very good place, far away from the houses. पण थिंगासर mahol म्हणटा पळय म्हणजे environment is not there. As far as restaurants, coffee shops, चाववाले, थिंगा भायर कोण धाकटुले स्टॉलान कोण बियरी विकता, कोण आनी कितें विकता पळय तसले हे ना तशें. थिंगासर आजुनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो तयार जावंक ना. थिंगा बीच ना लागीं, सो बीचार वचपाक जाय जाल्यार 15 किलोमीटर ड्रायव्ह करचें पडटलें लोकांक. सो पीपल 50% of the crowd will always remain in Anjuna, Vagator, Shapora, or Kandolim, Kalangut, Baga, that area, or Morja, Rambol, Keri. Look, थिंगा आसतले. सनबर्नाक गोंयांत सेलिब्रेशनाक येतलेच 3 दीस आहा ते. सनबर्नाक 1-2 वरां वयतले मागीर थिंगा वयतले. So the festival which happens on a atmosphere on the beach is accepted by the people. धारगलेच्या लोकांक जर तर सनबर्न जाय थिंगा जाल्यार जावनी न्हू. तेंचे आनी कम्युनिटीचे इश्यूज आहा तो रिजॉल्व जावंक ना अजून पासून. त्या खातीर तो सनबर्न थिंगा तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक ना. तो मॅटर सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टानसून ती केस विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार तेणी सेटलमेंट टर्म्स सायन करचे पडले. म्हणजे इट इज कॉल्ड सेटलिंग दॅट ओल्ड इश्यू बिटवीन कोम्युनिदाद एंड परसेप्ट, दॅट इज अर्लियर सनबर्न. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतीकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबानूच शांतीकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतीकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. मंगळारा पोरण्या गोंयांक गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचे फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्माचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण ती तेंची गोंयचो सायबूच गोंयकारपण दाखोवन ठेवता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा. सो मातशें हे आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भुरगसूंक
आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. मिरामार ते करंजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ले स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाल्यात. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां. तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीस उलयली. इन सच अ बॅड कंडिशन तुम्ही पळोवंक जाता व्हिडिओचेर की ते व्हिडिओ द वुडन प्लँक जे आसा ते आयदर वन इज मिसिंग ऑर सम आर ब्रोकन. इन सम बेंचीस कांयच ना आनी परिस्थिती इतले वायट आहा की लोकांक जे वॉक करतात ते सांजेच्या टायमार सिनियर सिटीजन बी तांकां इतलेच त्रास जाता कित्याक समटायम्स हे फ्लोरिंगाचेर न्हू फुटपाथाचेर अनइवन आसा आनी सायडीक पळयल्यार रस्त्याचेर लायट पोस्ट जे आसा मोडून सकला उडयल्या एंड आजून पासून काडूंक ना. सो असली परिस्थिती आसा की जेन्ना डस्टबिन्स आहा डस्टबीन पासून लोक चोरून वता नाजाल्यार डस्टबीन रिपेर करिना नाजाल्यार रिप्लेस करिना. So this has been going on for a very long time. So either the government plans to put either metal benches so that there is no damages, and if any street lamp is broken down, there has to be a replacement. आता आमी तो परिस्थिती इतली वाईट आसा जे कोण सांजेच्या टायमार वॉकाक वयता they can't even walk on this road. रस्त्यार मागीर they are walking on the road, which is very dangerous. But you can see the situation. आमी बेश्टे उलयत ना दिसती पडटा आमकां की गव्हर्मेंटान कसले आमकां इक्विपमेंट दिला आनी कशें मेंटेन करता ते. सो इफ दिस इज द स्टेट रायट नाव आय डोंट नो वॉट विल बी अनदर 10 years डावन द लायन. आनी ही स्ट्रेच जी आसा इट्स ट्युरिजम स्ट्रेच. जायते ट्युरिस्ट हिंगा येता बासी थांबता ट्युरिस्ट चलत वयता बिचाचेर. इन फ्रंट ऑफ मी इज द मिरामार बीच एंट्रन्स. यू आर शोईंग ट्युरिजम इन सच अ बॅड कंडिशन. पूण वेर इज अ स्मार्ट सिटी मनी गॉन. म्हाका तरी दिसती पडना हांव लोकांक दिसती पडटा जाल्यार पूण डेफिनेटली समथींग हॅज गॉन रॉंग. पीपल हॅव मिसयूज द फंड्स अँड दिस इज वॉट द गव्हर्मेंट इज गिविंग. सावंड्डे मतदारसंघातल्या कोडली गावात आशिल्ल्या मायनिंग पिटांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा. ओपा प्रकल्पात जेन्ना उदकाची पुरवण कमी आसता तेन्ना हे उदक खांडेपार न्हंयेत सोडले जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना. देखून संबंदीत खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. आमी सावड्डे मतदारसंघान क्षेत्रान आसा. ज्या जाग्यार कोळ्ळी हो गांव आसा त्या गांवान मायनिंगाच्या अनेक पिठांतले जे उदक एक कडेन तुंबोन दवरिल्लें आसा. मोठ्या प्रमाणान ते उदकाची पातळी हांगा वाडलेली आसा. उदक जे आसा ते पिवपा सारकें आसा पूण तेजी सायडीनूच एक 20 ते 30 मिटराचेर दुधसागर जी न्हंय व्हांवन येयल्ली आसा ती ओपा प्रकल्पाक उदक मेळटा. जेन्ना ओपा प्रकल्पाचेर जे पाण्याचेर जर परिणाम जाता उदक शॉर्टेज जाता तेन्ना जर ते मायनिंगांतलें उदक जर सांठोवन उरलेलें उदक जर न्हंयेक सोडीत जाल्यार उदकाची पातळी हांगा लेवल जाता. केन्नाच उदक म्हणटा शॉर्टेज पडपाचें ना. दुसरी म्हणल्यार हांगा जर सावड्डे मतदारसंघाचो जो GTDCचो चेअरमॅन आसा जो डॉक्टर गणेश गांवकर हेणी जर हांगा संदर्भात एक ट्युरिजमाचें एक कितें तें हाडपाचें बोटींग बी वेवस्था करीत हांगा ते खंदकान जे उदक तुंबल्या तितून जर एक बोटिंगाची वेवस्था करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्युरिजमूच जावंक शकता. आनी ते भशेन जर एक बारीकसो प्रकल्प हाडून थंय जर त्या वाठारांत घातलो जाल्यार ट्युरिजमाचे निमतान तरी थंयचे स्थानीक लोकांक रोजगार तरी प्राप्त जातलो आनी आर्थीक वेवस्था तरी तेंची सुदारतली. त्या दृश्टिकोनाच्यान आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर यांनी प्रयत्न करचे अशी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर कोळ्ळी तिस्कावयल्यान एकनाथ खेडेकर. परवरी येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी धुल्लाचें प्रदूषण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें वाहतूक खातें आनी कंत्राटदारांक एकठांय घेवन बसका घेतली. तेन्ना जावपी धूळ प्रदूषणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची माहिती एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. The petition filed as regards the pollution, the traffic hazard, etc. being caused because of the flyover project at Porvorim came up before the High Court today. One of the major issues which was taken up by the High Court today was about the hot mixing of the road, the alternate roads which are made on the side of the main road, which are causing pollution as well as threat to the traffic as well as the public. That came up before the High Court, and the High Court has now directed that initially they should do hot mixing of these alternate routes which are made on the side of the road, and that will start from the stretch from the Mall di Goa up to Kokero Junction. That stretch they will have to do the hot mixing. That is one of the measures for preventing the traffic hazard as well as pollution. It will be done on the test basis. If it is found to be successful, then the rest of the area will be taken up for hot mixing.
and the matter has been now kept on the 12th of the December. Sir, some direction regarding controlling the dust pollution. As far as all other issues are concerned, dust pollution is concerned, they have ordered 4 times sprinkling of water throughout this terrain. That is one thing they have done. Second thing, there will be a meeting that will be held of the traffic department of the police, then the PWD, the RTO, to take measures as far as installing signboards at the relevant places are concerned. All that will be reviewed by this meeting, which will be jointly held in next 2 or 3 days time, and whatever precautions and measures which are required to be taken to control the traffic, to provide for a trauma center or some emergency situation for the passage of ambulance etc. All these issues will be taken up in this meeting. मंत्रिमंडळात फेरबदल करप हो अधिकार पक्षश्रेष्ठी आणि मुख्यमंत्र्यांचो हे विशीं उलोवपाक आपल्याक अधिकार ना. मुख्यमंत्र्यान आनी प्रदेशाध्यक्षानूच राज्यातल्या स्थितीचे निरीक्षण करून निर्णय घेवचे अशें आमदार मायकल लोबोचें म्हणणें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांचे जाप दितना लोबो उलयलो. Cabinet reshuffle, impending reshuffle going to happen. These are all at the moment I can say they are rumors, but a lot of newspapers or news channels, reporters are reporting on possible cabinet reshuffle, but it is the entire prerogative of the Honorable Chief Minister and also the prerogative of the party, that is BJP party, आमचो सदानंद बाब तानावडे and the CM to decide on this, and we have no right or anything to comment yes or no, or we should there should be reshuffle or anything like that. तेणी दोगांनी जज करचें तें कशें कितें आहा the situation in the state of Goa, also vis-a-vis to the ministers' performance, to the MLA's performance. हे तेंच्यांनी जज करपाचें. You were a former minister and you are a tall leader. How do you see how the cabinet functioning in Goa at the moment? That already is being reported by our newspapers and all the press, electronic media. So the report जाता. आम्ही आनी कमेंट करवूच ना. Ministry for you. सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोपाकापट्टणम ह्या प्राचीन बंदराची आमदार विरेश बोरकार आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय यांनी पळोवणी केली. सांतांद्रे मतदारसंघात खूपश्यो हेरिटेज जागे आसात, तांचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकार उलयलो. जाल्यार अशा तरेची दायज थळां जपून वर्ल्ड टुरिझम थळ करपाचो यत्न करतले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलां. सांत आंद्रे मतदारसंघात आशिल्ल्या गोपाकापट्टणम या प्राचीन बंदराक भेट दिवन आमदार विरेश बोरकर आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पळोवणी केली. सांत आंद्रे मतदारसंघात खूबशीं दायज स्थळां आसात, ताचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. तज्ञाच्या मार्गदर्शना खाला हे जाग्यांची पळोवणी करतले आनी फुडाकार घेवन अशी दायज स्थळां जपून वर्ल्ड टुरिझम स्थळां करपाचो यत्न करतले अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगले. म्हणजे त्या वेळार कितें आसतालें, हो ही जे एक ट्रेड सेंटर, म्हणजे जशें सांगलां आमी 1000 वर्सां पयलीं, म्हणजे 11व्या शतकान भितर कदंबाचे आशिल्ले, ताच्या नंतर शिलाहार आसतले, ताच्या नंतर ताच्या पयलींचे सानापुल्ला आनी ताका गोवापुरी, म्हणजे हाचो जो उल्लेख आसा तो महाभारतान पसून मेळटा. म्हणजेच आमी वी आर दी ओल्डस्ट सिविलायझेशन इन गोवा. सो वी हॅव टू टेक सिरियस स्टेप्स टुवर्ड्स प्रिजर्विंग दीस, ब्रिंगींग इट टू लायट, आनी एक वर्ल्ड टुरिझम प्लेस आमकां हें करपाक मेळटलो इफ यू प्रिजर्व इट. आनी गोंयचे विशीं गोवा इज नॉट जस्ट म्हणजे हातून न्ही, प्रिमेटीव काळान पसून गोंयान भितर सिविलायझेशन कशें आशिल्लें, मानवी वस्ती खूब पयलींच्यान गोंयान भितर आसा हें एक सिद्ध करपाचो हो आसा. अशे तरेचे हे स्ट्रक्चर जे पोनाक आसतले ते तशे एक्सपोज वयर करून करपाक मेळटा जाल्यार आमी तातूंत भितर पळयतले. हांव खूब देव बरें करून म्हणटा आमच्या लोकल आमदारान हो विशय सिरियसली घेतलो. म्हाका दिसता की गोंय मुक्ती जाले नंतर कोणी जितकें लक्ष दिलें ना, ताणें विरेश बाबांनी हें उजवाडाक हाडलें आनी खऱ्यांनीच आमकां हाजेर सिरियसली काम करपाक जाय. आमचो म्हणजे माझे मतदारसंघ सांत आंद्रे मतदारसंघाचो
चडसो एरियान हेरिटेज हे खुबशे हे आसा आनी आजून पर्यंत ते एक्सप्लोर जाल्ले ना. खंय ना खंय ते एक्सप्लोर करपाची खूब गरज आसा. कितलेशे स्प्रिंग्स आसा, पॅलेस आसा, थंय पयलुची काळांतली केव्स टायप आसा. सो हे खंय ना खंय एक्सप्लोर जावपाक जाय. आतां पूण हें करतले जाल्यार आमकां वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक काम करचें पडटलें आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय तेजेर हातभार लावपाक खूब गरज आसा. सरकारान जे सीएमानूय म्हाका दिसता हेजेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक ताका फायनान्शियली अप्रुवल जाय पडटलें. फायनान्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक ते एक्सप्लोर करतले जाल्यार तांकां टीम जाय, स्टाफांचे थ्रूच जावचे ना, बाकीचे टीमूय जाय पडटले. सो हें खंय ना खंय ताका टायम वयतलो. पण म्हाका दिसता एकदां जालें म्हणटकच वर्ल्ड क्लास हांगा ट्युरिजमूय जें आसा, हेरिटेज ट्युरिजम हें आमी हांगा स्प्रेड करपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टिंटेड काची आशिल्ले थार गाडयेंतल्यान धारगळ पंचायतीत दबंग एंट्री करपी पंच वांगड्याक पुलीस कारवायेक तोंड दिवचें पडलें. गोमंतक टीव्हीन केल्ले ब्रेकिंगेची दखल घेवन गोंय पुलिशेन उत्तर गोंय ट्रॅफिक एसपी कारवायेचो आदेश दिल्लो. एसपीच्या आदेशा प्रमाण पेडणे पुलिशेन कार चालकाक तालाव दिलो. सनबर्नाक परवानगी दिवची म्हणून आयोजकांनी केल्ल्या अर्जाचेर धारगळ पंचायतीन सोमारा खासा बसका आपयल्ली. हे बसकेक धारगळचो पंच वांगडी टिंटेड काची आशिल्ले गाडयेंतल्यान आयिल्लो. टिंटेड काची आशिल्ल्या गाडयेंतल्यान पंच वांगड्याचे दबंग एंट्रीची गोमंतक टीव्हीन ब्रेकिंग केल्ली. हीच ब्रेकिंग टॅग करून आम आदमी पार्टीचो मुखेली अमित पालेकरानूय तिडक उक्तायल्ली. उपरांत गोंय पुलिशेन हे ब्रेकिंगेची दखल घेवन हे प्रकरण उत्तर गोंय ट्रॅफिक एसपीक रिवर्ट केल्ले. उपरांत एसपीन पेडणे पुलिशेक ताका तालाव दिवपाक लायले. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.